Page 12, A25, Sogla Vela, Sores Porak Wakantolo. देव बरो दिस दिवन तुमकां सगल्यांक तुका देव कृपा दिवं. ह्या मिसान वांटो घेवच्याक तुमकां माय मोगाचो योकार दिता. तुमची खाजगी मागणी आसा ती मनांत दवरात आनी ह्या मिसाची जी खरी इंतेसां आसा ती आतां आमी मनांत हाडया. पयले सुवातेर नेथन निएरा लोपेज आपलो बर्थडे सेलिब्रेट करता, ताचे पासून आमी मागया. दिनवासनी आनी बागेवन फ्रांसीस शेवराक म्हणून हितूं वाकाणटा आल्जिरा डायस, तर तिचे पासून आमी मागया. मागीर बोरी सावथ भलायकी आनी दिनवासनी रेजिना दि सिल्वा आनी हॉर्टेन्सिया मेनेझस हे दोगांय पासत. मागीर ओतम्या पासत फादर जॉन फर्नांडीस, मागीर आल्फोन्स फॅमिली आनी पिटर अवेलिनो दि सिल्वा हे सगळे इंतेसां पासत आतां आमी ह्या मिसांत मागया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवेन आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळ्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी आमची वस्तुंगी कोत्ता ओ देवाक एकवटून कोत्ता. आमची उतरां कोन्यो चाल कशें कोत्ता आमी हे भाशेन करूंक ना जाल्यार ह्या वेळार आमी देवाचें बोगसण मागया. दुसरें म्हणजे आमकां तर जेजूच्या नांवाक लागून घरांत ओ भायर वायट केलें जाल्यार आमी रोखडींच कोडसोत्ता ओ जेजू भाशेन आमकां हें दायज मेळ्ळेलें आसा म्हणून ताका एकवटोन हें सगळें ताका ओपून दिता. आनी एक म्हणजे देवान आमकां देणी दिलेली आसात, ती देणी आमी ताका वापरूंक दिता. जशे भाशेन आयज मारिया बेर्नादेत सुबिरो म्हणटलें, हांव एक झाडू कसो देवान म्हाका वापरचें, मागीर तो कोनशाक दवरता ते भाशेन हांवें म्हजें जिवीत देवाच्या हातांत घातलां, ताणें म्हाका वापरच्याक. आनी जें देव आमकां दिता तें आमी देवाक आर्गां दिवन पत्कोरलेलें आसा. ही सगळीं असलीं चिंतनां आमी आतां मनांत हाडया आनी आमी तर हे भाशेन करूंक ना जाल्यार देवाचें बोगसणें मागया. सोम्या काकुतकोर, सोम्या काकलुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकलुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोम्या काकलुतकोर. सोरपोदेदाद देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. मागुया. देवा, आमच्या कोणवाळ्या बापा, तुज्या पुतान आमचे पासत खुर्सार वळवळून आपलो जीव दिलो आनी दुस्मानाच्या जुलुमांतलीं आमकां सोडयलीं. ही तुजी व्हडा मोगाची येवजण उपकारी काळजान मानून घेवन
मोहिमेवंत पुनर्जीवणपणाक पावूंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. धर्मदुतांच्या इतिहासावेलें वाचप. महाधर्मसभेंत गामालियल नांवाचो एक फारिसी वाचलो. तो एक नांव वस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी पोरसा ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशांक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सभेक म्हणलें, इस्रायलितांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात. ह्या आदीं थेओदास नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनीस ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे पाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोकगणतीच्या समयार जुदास गालिलेयकार उपरासलो आनी आपणा फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचे शीस जोडी मोडी शिंपडले. तर तुमकां सांगूंक सोदतां तें हें, तांचे सोरशिल्ले पयस सोरात आनी तांकां सोडात. कित्याक येवजण वो हें काम मनशांचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें, पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें ताणीं मानून घेतलें. तांणी धर्मदुतांक आपोवंक धाडले, तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिडकायले आनी सोडले. जेजूच्या नांवा पासत बेमान सुसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते महाधर्मसभेंतले भायर सरले. ते दिसपटी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकोवन दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगोटीत रावले. देवाचें उतर हें. देवाचें वडोपकार. देवाच्या उतराक आमचो जापाप. सर्वेस्पराक जय. सगलीं म्हणुया, सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक, कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पर म्हज्या जिविताचो किल्लो, कोणाचेच मुखार हांव कांपना. जबाब सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां. ही एकूच म्हजी आशा. सगल्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची गोडसाण चाकून भोगूंक, ताच्या मंदिराचे दोळे लावून रावूंक. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. हें हांव खात्रेन जाणो. जिव्या मनशांच्या देसांत सर्वेस्पराची दया मोया म्हाका भोगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, खाडीस गोड्डोर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. आमचो जबाब सर्वेस्पराक जय. उद्गाराक उबी रावया. Hallelujah, 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 hallelujah. उंड्याच वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतलें भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. Hallelujah, 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 hallelujah,
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सवे आसूं जुआमा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सुमया जेजू गालिल्याच्या वो तिबेरियसाच्या दोरये पोलतोडीत गेलो आनी लोकांची उरपोन्स ताचे फाटल्यान गेली, कित्याक पेडेवंतां खातीर ताणें केल्ल्यो खुणां ताणें देखलेल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपल्याशी सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पास्काची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोन्स आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचें म्हूण उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें कोत्तलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्याक इलोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे ताका पावचे नात. तांच्या शिश्यां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता. जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते सुवातेर जायतें तोंड आसलें म्हणटच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5,000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिनवासून बसयलेल्या ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें आनी ती दादोशी जातोच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात, कांयच इबाड जावं न्हय. देखून तांचें खावन जातोच जवांच्या 5 उंड्याचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केल्ली खुणां लोकांक देखली तेन्ना ताणें म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबाव विरयत होच तो. ती येवन आपणाक बोळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदताली म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. आयज आनी एक कितें जेजून आमकां सांगलां, इबाडूं नाकात म्हणून. हांव जाणो कशे भाशेन आमकां घरांत आमची माय चड करून आमकां सांगताली केन्नाच इबाडूंक फावना. आनी कित्याक लागून आमकां मेळ्ळेलें आसा पूण कितले जाणांक मेळोंक ना. आमी जेन्ना बोर्डिंगान गेले तेन्ना म्हज्या मायन म्हाका सांगलेलें, पळयात थंयसर घडयेक म्हणजे बिडी पडलेली आसत, ओ थंयसर किडे आसत, ओ घडयेक एक मूस पडलेलो आसत, तें सगळें भायर उडयनाकात. तें कुशीक काड आनी तें जेव. मरचो ना तूं, कित्याक लोकांक जेवण मेळो ना. तुमकां मेळटा तें देवाक कारखान दियात आनी तें करात. हें तिणें सांगलेलें तें आमच्या मनांत गेलेलें. आनी ताका लागून जेन्ना आमी जेवता आयज पर्यंत तेन्ना आमी कितेंच इबाड करिना. कितलें जाय तितलेंच घेवचें आनी तितलें खावन बरे भशेन प्लेट धुवची, बाकीचें सुण्यांक माजरांक दिवचें, हे भाशेन आसा. इबाड आमी करूंक फावना. आनी हांव जाणो की आमी सगळीं जाणां हे भाशेन इबाड करिना. पूण आयचीं भुरगीं तशीं करतात, बद्दुफरी खातात, भायर उडयतात. आमी तांकां देख दिवंक जाय आनी तांकां बरे भशेन सांगूंक जाय, तें तांच्या मनांत वचोंक जाय, कित्याक आमी इबाड करूंक फावना म्हणून जेजून आमकां हुकूम दिल्लो आसा. पूण सुरवातेक हांवें तुमकां भरपूर वस्तू सांगलेल्यो ज्या कारणाक लागून आमी देवाचें म्हणून हांवें तूं बोगसणें मागलेलें आनी एकामेकाचें. आनी एक मुद्दो थंयसर सांगलेलो आसा, धर्मदुतांक जेन्ना ताणें धुमाळो दिलो
तांकां जेरबोण मारले तेन्ना ते कितें शिराप सोडूंक लागले देवाक आनी तांकां ना. ते खुशाल बरीत जावन देवाक वाखाणूंक लागले आनी आनिकूय जेजूच्या नांवान जेजून दिल्लो बरो संदेश सगल्यांक परगटूंक लागले. हे भाशेन आमचें सगळें जाता आयज. हांव जाणो की खूब जाणां आमी जेन्ना आमचेर वायट कोसळ्ळें म्हणटच हे भाशेन कोत्ता. तुमी हें आयकलां आसतलें हें नांव मारिया बेर्नादेत सुबिरो. बेर्नादे म्हणटाले, बेर्नादेत म्हणटा ताका. ही लुड्स म्हणटा पळय थंयसर मासाबियल म्हणटा पळय थंयसर एक धाकली दोल आसा. ते दोलींत सायबीण माय तिका दिश्टी पडली. तिका तिचे भयणीक मारिया आनी एकलें ज्या म्हणून आसलेलें तेगायकू. पूण तांकां इतलें बिडापीट दिलें सगल्यांनी पयले सुवातेर मायन पायन म्हणल्यार खबरदार तुमी अशें करशात. ती 9 जाणां भुरगीं आसलेलीं. हें व्हडलें आनी ताचो जल्म जाल्लो 1844 वर्सां. पाय ताचो म्हणल्यार तो गिरोण चलयतालो पूण ती गिरोण काबार जाली आनी ताका मागीर कोणाशी कामाक रावचो पडलो. गरीब बायन ती जियेताली म्हणटा ताका धाकटेंच आसतना नर्सींग करून कोणाशी धाडलेलें दुसऱ्या गांवांत कोणांगे तरी मातशें कर म्हणून. मागीर थंयसर पळय बोकड्यो हाडल्यो तांकां चोरूंक धाडलें आनी हें कोत्ता आसतना तिका तें दर्शन घडलें सायबीण मायचें. आनी सायबीण माय तिका कशे भशेन दिश्टी पडली सारकी धवी फूल आंगोस्त्रां घातलेलीं धवी, पोट्टो निळो आनी हातांत एक कोंत. ते ताचो म्हणल्यार ते कोंताचे म्हण आसलेले ते म्हणल्यार दोळे पूण थंयसर भांगराचे तेका हें आसलेलें ते एकठांय दवरता पळय ते राजूक तो. आनी तिच्या पांयाचेर कांयच नासलें पूण 2 फुलां आनी ती सारकी झगझगताली. हे भाशेन तिका दिश्टी पडली आनी तिणेन दुसऱ्यांकूय सांगलें. तिका मनाव केलें तेन्ना एक थंयसर आडो घातलो सोरयेचो आनी ती पयस स्थान पर्यंत तिका दिसताली. सायबीण माय तिका कितें सांगताली, तपास करीत राव. दुसरें म्हणचें मागणें करीत राव आनी तिसरें म्हणचें हांव इमाकुलेट कन्सेप्शन. म्हणजे हे भाशेन तिणें ताका सांगलें. तिका 17 पाटी ती दिश्टी पडली पूण इतलें पिडापीट तिका भोगचें पडलें. सगळे पळय पाद्री आसलेले तेय बी तिका पिडापीट दिवंक लागले. मागीर थंयसर लोक आसलेलो आनी जे कोण कारबार चलयताले ते फुड्यान ते म्हणूंक लागले चे ही सारकी ना, आवटी जालेली आसा. म्हणटच अशें तिच्या त्या दिसण्यांक ताणें एक ग्रूप म्हणल्यार तूं एक पंगड स्टार्ट केलो. हें खरें की खोटें पळोवंक तें जालां पळय तें. पूण इतली ती फामाद जाली कित्याक सायबीण मायन तिचे उद्देशीं हें सगळें केलें आनी आख्खो संवसार म्हणल्यार हितून थंयसर येवंक लागलो. तिणें मागीर कितें केलें, म्हजें जिवीत आतां सोंपलें तेच म्हणटाली ती. हांव एक झाडू कसो आतां देवान तो झाडू सायडीक दवरूंक जाता. आनी हे भाशेन ती वचोन गोंयांतान गेली. गोंयांतानूय तिका भरपूर पिडापीड. तिका सदांच ल्हान आसतनाच आस्मा आसलेले. मागीर थंयसर गेल्या उपरांत ट्युबरक्लोसीस TB जाली आनी हे भाशेन ती मेली. म्हणलें आयच्या दिसा 16 एप्रिलाचे 1879 ह्या वर्सा 79. म्हणटच ती मेल्या उपरांत रोखडीच म्हणून हितून तिका मागीर सांतणीचें हें मेळ्ळें, पदवी मेळ्ळी 1933 वर्सा. आनी हे भाशेन ती अशें म्हणूंक लागली, जेन्ना आमचेर वायट कोसळटा तेन्ना आमी भियोंक फावना. आमी सदांच जेजूक एकवटून रावंक जाय. आतां कोण नको हें, पूण तें तिणें जियेलें, ती जियेली हे भाशेन. तेच भाशेन आमी जियेता. खूब जाणां आमी आमचेर जेन्ना वायट कोसळटा तेन्ना आमी भियेना, जेजूक एकवटून रावता आनी दुसऱ्यांक आमी बरें पळय तें करूंक लागता. हातून आमकां कळून येता की आमचें जिवीत आमचे वस्तूंकी जियेना
पूण जेजूक एकवटोन जियेता आनी अशें जावच्याक आमी अदीक आनी अदीक मागण्यांत रावया. सगळे जाणां आमच्या हात अशें उंटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत आमी जेजूक एकवटोन रावया. तो आमकां एकवटोन आसा, आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत भरोन येता. आमचे भितर आहा तितलें आपणाचेर ओडटा, पूण आमी तें ताका दिवंक जाय. दिलें म्हणटोच तें तो नितळ निर्मळ कोत्ता, बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. हो अणभव आमी घेत रावया. प्रत्येक सुस्कारांत आमकां हें बरेंपण तो दीत आसा. आनी हे भाशेन दिलें म्हणटोच आनी घेतलें म्हणटोच आमी ह्या संवसारांतूच आसतना स्वर्गार कशें आमी जियोंक लागतले. कित्याक हें तेणें जेजू सगळ्या आमकां बावतिजमा वरवीं फावो जालेलें आसा. जेजू आर्ग आनी दिन वास्तुका आनी सगल्या संवसाराच्या आमच्या भाव भयणी पासत आमी तुका ही प्रार्थना उबारता. चड करून ह्या कोरोना व्हायरसाक लागून आतां सगळ्याक म्हणून तूं पोत्तून लॉकडावन म्हणून सांगलेलें आसा. आमकां आयज ह्या गेटीचेरूय दिल्ली सान तांकां सांगलां सगळे ASIचे मॉन्युमेंट आसात ते बंद करूंक जाय म्हणून, कोणाकूच येवंक दिवंक फावना म्हणून ते काल सान ते भाशेन करीत आसात. आयज ते तुमकां सांगताले येनाकात म्हणून. हांव वचून हांवें पळयलें, वय ती मॅसेज तांकां धाडलेली आसा. म्हणून ताणें म्हणलें मिसाक येवनी पूण बाकीच्यांक आमी घेवचें नात. तर आमी सगल्या लोकां पासून मागया. सोर पुदेदारा आनी काकलुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवळायेन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा निरंत्रणा खाल येवंक ही पिडेक लागून दोगदोगतेल्यांक वेगनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशी येता. सायबा, वॅक्सिन आतां भायर सरलेलें आसा, पूण ह्या वॅक्सिनाचेर भरपूर दुबाव आसा. परिणाम वेगवेगळो जाल्लो आसा. हाका लागून भिरांतूय वाडलेली आसा. तुजेर आमी पातयेवन तूं आमकां दाखयता ते प्रमाणे आमकां करूंक आमकां घोटाय दी. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जानवांनी उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. C22 पेज 37. C22 माफी मागता, शांती दिता. म्हज्या भयणीनो आनी भावानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सुरफो दिता देवा बापाक मानता तसली जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घे. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दोळ्याळायेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी ओगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी सलामती पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. तुमचें सवें आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा तांबार. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व काले आमी तुका वखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे मोहिमेची किर्ती आनी वाखाणणी व्हडत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पासकांची बोली.
सासणाच्या जिविताक जल्मलेलीं उजवाडाची भुरगीं ताणें आमकां केलीं आनी बावार्थ्यांक उगडलीं दारां सुर्गींचीं. आमा पातक्यांक ताच्या मरणांतली सोडवण फावो जाता आनी ताच्या पुनर्जीवणपणान सगल्यांक नवें जिवीत उपजवता. देखून पास्कांच्या संतोसाच्या नादार उल्हासता सगलो संवसार आनी सुर्गींच्या सोर दलबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार, पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार बोल्ला तुज्या वैभवान. हूं सर्गी तुका जय जय. सर्वेस्पराचें नवीन येता ताका जय. हूं सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्याशी सांग दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोची. तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो बापा, ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवें आनी साशणीक करोराचें हें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गूट परगटुया. तुज्या कुर्सांनी पुनर्जीवणपणा वरवीं तुवें तुवें आमकां सोडयलीं सौम्या, सोम्या, संवसाराच्या सोरवंडारा आमची सोडवण कर. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उणो आनी सोडवणेची काल्स तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें, देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवणपणाचो बरवासो मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखार मोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाची माये सांगाती, तिचे पोती भाग्यवंत जुजे, भाग्यवंत दोरमदूत आनी सर्व कालीन तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजून आमकां मागणें शिकयलां तें आमी देकोर जाणाव, पूण तें देकोरूच न्हय, तें आमी जिवंकूय लागल्यात. आनी हें जिवंक जाता फकत जेजूक एकवटोन. तर सगळी आमची मागणी तें सांग जाणें आमकां विनंती केल्ली आसा तितल्यांकूय आमच्या मागण्यांत दवरया. आनी आतां आमी जेजू सभें बरोबर म्हणया. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरवाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन
सोर पातकांतली सुटयांचो राखातांतली वाटाय कित्याक राजोडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दोरून दुतांक पडली आनी आतां आमकां हांगसर आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सुबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं तुमचे सव्या जेजूच्या एकवटांत आमी एकामेकाक ताची शांती दिवया देवाचे शेळये देवाचे शिले संसाराचे पाप काडले आमची काकलूत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर देवाचे शिलये संसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुजे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं आमेन म्हजें जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता तुजे सुरसिलो खोडसुरूंक म्हाका केदींच दिवं नाका आमेन. आमेन जेजू दाखवेल आमी फांटे D14 पेज 54 पेज 54 D14 जेजूक आमी आमच्या काळजांत येवकार दिलेलो आसा ताका एकवटून हो वेळ सारया आनी दोळे धांपून भितरल्यान ताचे सोबें आमी एकवटून ताका आमचें जिवीत भेटोवया
घेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलेंय तुवें तें म्हाका दिलां, तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजी खुशे पोरमोणे ताचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. भोव मोगाळ बापा, दोयाळेन तुवें आमची सोडवण केली, तर दोयाळेन आमकां सदां सांबाळ. तुज्या पुताच्या कोश्ट मोरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयलीं, तशेंच ताच्या पुनर्जिवणपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरी सांबाळ. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं तुमचे सवें आनी आसूं. सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. भाग्योन फ्रांसीस शेवेरा, जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणीची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तुगेलोय आमचो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण आपणाक जाय तें भाग्योन फ्रांसीस शेवेर कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवें बापाक वाकाणटा. Amen. U20, page 240, U20. San Francisco Xavier, ora cura, radis amcia mogan, la sola, besangat saiba, besaraja, sambalun Panduja, besam gal saiba.